every year, every month, every day may be filled with His eternal love. So be it. Tuang soro duka busung untuk kita. Dewa Tuang so shivo jiwi duka beton kita. Dewa Tuang
तुका बसूंक मोदूंक येता देवा तूं आमचो शिवो जिवीत तुका भेटोवन दिता बाप्पा पुताक आत्म्या वंदन महिमा सासना बाप्पा पुताक आत्म्या वंदन महिमा सासना. सगल्यांक तुमकां देव बरो दिसत्यो आनी मागीर मोगाचो येवकार तुमकां आयच्या ह्या दिसा वर्साचो निमाणो दीस आयज आमी देवाक दिनवासून ही मिसाची भेट भेटोवया आनी ह्या आख्ख्या वर्सा पासत देवाक आर्गां दिवया. आयची मिसाची भेट आमी भेटयता देवाक दिनवासून जुलियाना कुलासो आपल्या जल्माच्या दिसाक देवाक दिनवासून ही भेट भेटयता आनी दुसरें इंतेसांव सोंपून गेल्ल्या जोस्फीन डिकोस्टा हिच्या आत्म्या पासत आमी ही भेट भेटयता. तांचेर आशिर्वाद मागता आसतना आयज सिल्वेस्टर लुकस आपलो जल्माचो दीस मनयता ताचेरूय देवाचो आशिर्वाद मागुया. हेर सगळी आमची मागणी आमचीच पासत आमच्या घोराब्या पासत आमच्या गांवां पासत आमच्या गोंयच्या राज्या पासत आमच्या भारताच्या देशा पासत आमी सगळी मागणी इल्लोसो वेळ उगीच रावन देवा मुखार दवरुया. खेरीत भाशेन मागुया कर्नाटकाच्या आमच्या सगळ्या क्रिस्ती भाव भयणां पासत आनी हेरूय राज्यां जंय हो एंटी कन्वर्शन बील पास करपाचो प्रयत्न चल्लेलो आसा त्या सगळ्या आमच्या क्रिस्ती भाव भयणां पासत मागुया. तशेंच मादर तेरेजाच्यो सिस्टर्स ज्यो आसात तांचेय पासत मागुया आनी हेर सगळी आमची मागणी इल्लोसो वेळ ओगीच रावन देवा मुखार दवरुया. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा बापाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सवे आसूं तुमचे सवे आसूं. तिच्या भाव भयणीनो सोबद मनीस जालो आनी आमचे मदेंशी येलो. देव आपल्या पुताक आमचे पासत धाडटा जाल्यार ताका कारण आसा आनी तें कारण म्हणल्यार सोडवणीचें. तरी आसतना जायते पावटी ह्या सोबदाशी येवंक आनी हो सोबद आमचे भितर घेवंक आमी जायते पावटी निबोर काळजाचीं जाल्या निबोर मानीचीं जाल्या असलें आमचें चुकीचें देवा लागीं बोगसणे मागुया. हांव पातकी सोर्पदार देवा आनी तुमकां भाव भयणो म्हजो गुन्यांव विचारून सांगता मनान चिंतून तोंडान विचारून वायट धरून बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यांत. हो म्हजो अपराध हो म्हजो अपराध हो म्हजो बोगड अपराध ह्या पासत लागून सदांच सांकवार मारीक सगळ्या देवतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्पर देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थना मागता. सोर्पदार देव आमची काकूत करूं आमची पातकां भोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावोवं. आमेन. सोम्या काकूत को सोम्या काकूत को क्रिस्ता काकूत को क्रिस्ता काकूत को सोम्या काकूत को सोम्या काकूत को. महिमा देवाक उत्सर्गी शांती ताच्या इश्टाक संवसारी सर्वेस्परा देवा संचारया सोर्पदार देवा आमी तुका नमस्कार करता आमी तुका दिनवासता तुज्या थोर वैभवा पासत आमी तुका वाखाणटा. सोम्या जेजू क्रिस्ता बापाच्या एकल्याच पुता सोम्या देवा देवाचे शेडये तूं संवसाराचे पाप काडटाय आमची काकूत कर. तूं बापाच्या उजव्याक बसताय आमचे मागणी आयकून घे. कित्याक पवित्र आत्म्या सांगती देवा बापाची मोहिमेन जेजू क्रिस्ता एकलोच तो पवित्र एकलोच तो ईश्वर एकलोच तो परमेश्वर. आमेन. प्रार्थुया.
सूर पदवीदार आनी सासणाच्या देवा, जेन्ना तुजो पूत मनशा सैमान जल्मलो तेन्ना तुज्या देण्यान खरी भक्ती सुरू जाली आनी सोपुर्णायेक पावली. तो एकलोच सगळ्या मनशाकुडाचो सोडवणणार, तो एकलोच मनशांक तुजें देवीक जिवीत दिता. ताचे वरवीं आमा समेस्तांक तुज्या जिवितान भरपूर वांटो दी. हे आमी मागता आमच्या सोम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं. तो खरो देव तुजे सोबे पवित्र आत्मेच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता देवा सासणाच्या सासना. आमेन. बागिवून जुवांचे पयले चिटीवेले वाचप. म्हज्या अपुरबायेच्या भुरग्यांनो, शेवटाचो काळ हो. एकलो क्रिस्ता विरोधी येवचो आसा म्हूण तुमी आयकलां. आतांच म्हणल्यार जायते क्रिस्ता विरोधी दिश्टी पडल्यात. हातूंत आमकां हो शेवटाचो काळ म्हूण गमून येता. आमचे मदले ते भायर सरल्यात, पूण खरेंच म्हटल्यार आमचे नीज वांगडी ते न्हय आसले. कित्याक आमचे नीज वांगडी जाल्ले जाल्यार आमचे सांगाता ते रावतले आसले. पूण सगळेच जाण आमचे नीज वांगडी न्हय म्हूण दाखोवचे खातीर हें अशें घडोवंक जाय आसलें. तुमकां जाल्यार देवान मागल्यान आनी सगळ्या वस्तूंचें तुमकां गिन्यान मेळ्ळां. म्हणटोच स्वताची ओळख तुमकां ना जाल्ल्या पोरी तुमकां हांवें बरोवंक ना, पूण परतेंच तुमी स्वत वळखतात आनी स्वतांतली कसलीच फोट उपजना म्हूण अशें तुमकां बरयता. देवाचें उतर हें. जबाब. सर्वेस्परा मुखार सोर्ग उलासूं प्रितूम संतोसूं. जबाब. सर्वेस्परा मुखार सोर्ग उलासूं प्रितूम संतोसूं. नवें गीत रोचून गायात, परमेश्वराक वाखाणात. शेकांचे प्रितुमी वयर देवाक सोदगितां गायात. जबाब. सर्वेस्परा मुखार सोर्ग उलासूं प्रितूम संतोसूं. सोर्ग सगलो आनंद बगूं उलासूं आख्खो संवसार. खूब बोल्ला दर्या सागर आयकून दी ताचो गणगण. जबाब. सर्वेस्परा मुखार सोर्ग उलासूं प्रितूम संतोसूं. फळां सयत पिकाळ जमीन बुरकुटू आनंद बरीत. रानांतलीं सगळीं झाडां मुरगुटूं खुशाल बरीत. जबाब. सर्वेस्परा मुखार सोर्ग उलासूं प्रितूम संतोसूं. मुनसुबी प्रितुमीची सगळी नीत संवसाराची फौजांची कोच्च्याक जोडटी परमेश्वर होबले येता. जबाब. सर्वेस्परा मुखार सोर्ग उलासूं प्रितूम संतोसूं. उद्गार. Sorvespora soy soy, Sorvespora soy soy, Sorvespora soy soy, Sorvespora soy soy. सोबत मनीस जालो आनी आमचे मदें जियेलो. आपणाक मानून घेतल्या समेस्तांक ताणें देवाची भुरगीं जावचें देणें केलें. Sorvespora soy soy, Sorvespora soy soy, Sorvespora soy soy, Sorvespora soy soy. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सगळें जुवावां परमणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. महिमा तुका आसूं. ओरुंबाक सोबद आसलो आनी सोबद देवा सोवे आसलो आनी सोबद देव जावन आसलो. सुरवातेक तो देवा सोवे आसलो. ताचे वरवीं सर्व वस्तू रचल्यात आनी रचलेल्या वस्तू मदें ताचे विणे आयलोलें कांयच ना. ताचे सवें जिवीत आसलें आनी तें जिवीत जावन आसलें मनशाचो उजवाड.
उजवाड काळोखान परजोळटा आनी काळोखान उजवाडाक आटापूंक ना. देवान धाडलेलो कोण एक मनीस आसलो, ताचें नांव जुआंव. सगल्यांनी बाबार दवरचे खातीर उजवाडा विशीं गोवायकी दिवंक म्हूण तो गोवाय कसो आयलो. तो आपुणूच उजवाड न्हय आसलो, पूण उजवाडा विशीं गोवायकी दिवंक तो आयिल्लो. एका मनशाक उजवाडायतलो नीज उजवाड सोबद जावन आसलो. तो संवसारान येतालो, तो संवसारान आसलो आनी संवसार ताणेंच रचलेलो, तरी संवसारान ताका ओळखूंक ना. आपल्या मदें तो आयलो आनी ताचेच परजेन ताका मानून घेतलो ना. पूण आपणाक मानून घेतल्या सोमेस्तांक, आपल्या नांवाचेर विस्वास ठेवतल्यांक देवाचीं भुरगीं जावचें ताणें देणें केलें. हांकां रोगतान न्हय, कुडीचे वंडावणेन न्हय, मनशाचे कुशेनूय न्हय, पूण देवान जोल्न दिला. सोबद मनीस जालो आनी आमचे मदें जियेलो. तो कुरपेन आनी स्वतान भरलेलो. ताची मोहिमा आमी देखल्या. ही मोहिमा बापाच्या एकल्याच पुताची खाशा मोहिमा. ताचे विशीं गोवाय दिवन जुआंवान आड्डून म्हणलें, तो म्हजे उपरांत येता खरें, तरी म्हजे आदीं आसलो देखून तो म्हजेहून व्हड. अशें म्हणून हांवें तुमकां जाची खबर सांगल्या तो होच. आनी ताचे सोपुरणायेंतलें आमी सगल्यांनी घेतलां कुरपेर कुरपा. समूर्त मोइजेसा वरवीं दिल्ली कुरपा आनी सोत जेजू क्रिस्ता वरवीं आयल्यान. देवाक कोणें कदींच पळोवंक ना, पूण बापाच्या गोपान आसा त्या एकल्याच पुतान ताची ओळख दिल्या. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हे वगानी तुका क्रिस्ता. शेवटाचो काळ हो, अशें म्हणून आयच्या पयल्या वाचपान आमकां बागेवन जुआंव आपले चिठीन सांगता. आनी आयज आमच्यान म्हणूंक जाता शेवटाचो दीस हो. 2021 वर्स 2021 आयज सोंपता. शेवटाचो दीस हो. आनी हो शेवटाचो दीस जेन्ना आयला तेन्ना जे भाशेन जुआंवान नियाळ केला तोच आयज आमच्यानूय करूंक जाता. शेवटाचो दीस येता तेन्ना, वो शेवटाचो काळ येता तेन्ना क्रिस्त विरोधी उप्रासतलो, एंटी क्रायस्ट. आमी ह्या विशीं जायतें आयकलां. आमकां सोशल मिडियाचेर वचत जाल्यार एंटी क्रायस्ट हाचे विशीं जायत्यो वस्तू बरयल्ल्यो मेळटा, थोड्यो खऱ्यो थोड्यो वांकड्यो. जाल्यार जुआंवान सांगलां ते भाशेन फकत एकटो न्हय, जायते क्रिस्त विरोधी ह्या हालींच्या काळांनी आमचे मदें आयल्यात. हें जुआंवान चीट बरयल्ली तेन्ना, इतलीं वर्सां आदीं. आयज भाव भयणीनो आमी आमचे भोंवतणी नदर मारीत जाल्यार असले क्रिस्त विरोधी आमकां दिसती पडटा काय ना? दुबाविरीत आयज हे क्रिस्त विरोधी वेगवेगळ्या रुपान आमकां दिसती पडटा. क्रिस्त विरोधी म्हणटात ते खरीत भाशेन देवाच्या राज्याचेर आड वचपी, बरेपणाचेर आड वचपी, सोडवणेचेर आड वचपी, स्वताचेर आड वचपी. जाल्यार असले क्रिस्त विरोधी आमकां जायते दिसती पडल्यात म्हूण जुआंव सांगता तेन्ना आयज आमच्याय नियाळाक आमी पळोवंक जाता. जें कितें आमकां आमच्या गोंयांत घडलां आनी ह्या दिसांनी आमकां ताचे विशीं त्रास जाता. ते आमचे न्हय आसले ह्या पासत ते रावूंक ना, ते दुसरे वाटेन गेले. एंटी डिफेक्शन आतां आमच्या गोंयांत राजकी मळार हें डिफेक्शन जाल्लें आमकां दिसती पडटा आनी ताचो आमकां खूब परिणाम जाल्लो आसा. डिफेक्शन एके वाटेन जावन दुसरे वाटेन, दुसरे वाटेन जावन तिसरे वाटेन उडयो मारीत रावप. पॉलिटिकल एक सर्कस कशी आमच्या गोंयांत चल्लली आमी पळयल्या आनी ह्या पासत आयज गोंयकार एके भाशेन सांडून पडलेलो असो जाला. घुसपागोंदळाक सांपडला, कन्फ्युजन जाल्लें आसा. खंयच्यान वचप, कोणाक सपोर्ट करप, कोणाक मत मारप, हो प्रश्न आयज येयत आसा. भाव भयणीनो, न्हयच फकत राजकी, आयज आमचो भावार्थ पळोवया. आयज आमी भावार्थी, आयज आमी क्रिस्तांव म्हणपी जायते जाण आसात. आयज नांवां क्रिस्ती जायतीं आसात, पूण क्रिस्ती नांव आसा
पूण क्रिस्ताचेर आड वो क्रिस्तांवांचेर आड वचपी आयज आमकां जायते दिश्टी पडटात. भोव करून सोशल मिडियाचेर आमकां दिश्टी पडटात. नांवान क्रिस्तांव ते, पूण बिस्पाचेर आड उलोवप, इगोर्जेचेर आड उलोवप, पाद्रींचेर आड उलोवप हें चालूच आसा. म्हणटच एके वाटेन राजकी जाल्यार दुसरे वाटेन आमचो भावार. आनिकूय जरी तर आमी मुखार पडले जाल्यार आमचें राज्य जें आसा, आमी राज्याचे, आमी गोंयकार, आमी भारती जावन भारताच्या मनशांचेर आड उलोवपी आसात, गोंयकार जावन गोंयकारांचेर आड वचपी आसात. आनी ह्या पासत भाग्योन जुवांव म्हणटा ते पयलींच जावन आमचे न्हंय आसले आनी आतां तांचो खरो अर्थ, खरो रंग तांचो दिश्टी पडटा आनी ते जालेत क्रिस्त विरोधी. तेच भाशेन ह्या सगळ्या मळांचेर आमच्यान लावपाक जाता, जावं राजकी मळार, जावं आमच्या भावार्थाच्या मळार, जावं आमच्या राज्याच्या मळार. आमचे न्हंय आसले, भितरल्यान तांचें वायट आसलें तें आतां दिश्टी पडपाक लागलां. कित्याक आतां देवाचो शब्द आमचे मदें आसा आनी तो सगळे आमकां उगडापें करता. समूर्त मोइजेसा वरवीं आयिल्ली जाल्यार कृपा आनी सत जेजू क्रिस्ता वरवीं आयल्यात ताच्या शुभ वर्तमानान आमी आयकता. हें सत जें आमकां क्रिस्ता वरवीं आयलां तें ल्हुवान आमकां उक्तें जाता. सगळें सत घडये एकूच दिसाक आमकां उक्तें जावन दिश्टी पडना, पूण ल्हुवान आमकां हें सत उक्तें जायत रावता. तर असल्या वेळार भाव भयणीनो, आयज बो करून जेन्ना वर्स सोंपता, जायत्यो वस्तू आमी समजून घेवपाच्यो आसात, जायत्यो वस्तू आमी नियाळपाच्यो आसात आनी जायते निर्णय आयज आमी घेवपाचे आसात. घुसपा गुंदळाक जरी तर आमी सांपडलीं जाल्यार आमच्यान सारके निर्णय घेवंक जायना. आमच्याच जिविताक आमच्यान निर्णय घेवंक जायना, आमच्या घराब्या पासत घेवंक जायना, आमच्या राज्या पासत आमच्यान निर्णय घेवंक जायना. वो आमचो वावर आसा, त्या वावरा पासतूय आमच्यान सारको निर्णय घेवंक जायना. जेन्ना आमी घुसपा गुंदळाक सांपडलेली आसा जाल्यार ह्या घुसपा गुंदळांतलीं भायर सरतले जाल्यार आमकां घडये आयच्या दिसाक आमी नियाळ करूंक शकता ते भाशेन कोणाच्यान आदार करूंक जायना. कित्याक चडशीं जाणां घुसपा गुंदळाक सांपडल्या, पूण एकल्याच्यान दुबाव विरयत आमकां हो आदार करूंक जाता. एकल्याच्यान आमकां ह्या सगळ्या दुबावांतलीं, सगळ्या घुसपा गुंदळांतलीं भायर काडूंक जाता आनी तो देवाचो शब्द. आयच्या शुभ वर्तमानान आमकां भाग्योन जुवांव आपल्या शुभ वर्तमान सुरू करता आसतनाच ह्या शब्दाची खबर सांगता. अरुंबाक तावन तो आसा, आदी तावन आसा, ताचेच वरवीं हें सगळें रचून हाडलां आनी ताचेच वरवीं हें सगळें रचून हाडलां जाल्यार तोच उजवाड ह्या संवसाराचो, तोच आमच्या जिविताचो उजवाड. आनी ह्या पासत ताका गोवाय दिवपी जाय. जुवांव बावतीस ताका गोवाय दिवपी जावन आयलो. जुवांव बावतीस जालो ताका दाखोवपी. होच देवाचो मेंढरो, होच तो उजवाड जाचे विशीं हांव खबर सांगतालो. म्हणटच मन बदलपाक जेन्ना जुवांव बावतीस उलो मारतालो तेन्ना आपणा वाटेन न्हय, पूण क्रिस्ता वाटेन ताणें सगल्यांक ओडून हाडले, क्रिस्ता वाटेन धाडले. कित्याक तोच कृपा आनी सत आमकां घेवन येता. म्हणटच जेजू वरवीं आमकां कृपेर कृपा मेळटा. इल्लीशी कृपा न्हय ती. आमी असोक म्हूण देव जाणा, आमी असोक म्हूण जेजू जाणा. आनी ह्या पासत आमचे असोकतायेन जेन्ना आमी पडटा तेन्ना आमकां परतून उबारता, जेन्ना आमी सांडटा तेन्ना आमकां परतून सोदता, जेन्ना आमी विरोधी जाल्या, बो करून क्रिस्त विरोधी जाल्या तेन्नाय आमकां तो नव्यान आमचें परिवर्तन करपाक ओडून हाडटा, उजवाड दिता. घेवपाक तयार आसा काय आमी, हें गरजेचें. आयज घडये जायतीं जाणां निभोर मनाचीं जाल्या, निभोर काळजाचीं जाल्या आनी कांयच दिश्टी पडना, फकत दुडू घडये दिश्टी पडटात. फकत थोडेशे जे फ्री बीज आसात तेच दिश्टी पडटात. फकत आपणाक कितें फायदो जातलो हेंच दिश्टी पडटा. हे पासत मन निबोर जाला, वो मन आनिकूय सांडला. जाल्यार क्रिस्ताक जरी तर आमचे भितर घेयत जाल्यार तो आमकां हो बदल हाडूंक आदार करता आनी एक कृपा दिता. तर आयच्या दिसाक भाव भयणीनो, जेन्ना हें वर्स सोंपता आयज, देवाक आर्गां दिवया. आयज घडये आमी हांगासर मिसाक बसून उरचीं नासल्या. जायतीं जाणां आमची भाव भयणां जीं गेल्ल्या वर्साक आसलीं आयज ना, जीं गेल्ल्या वर्साक संवसारांत आपल्यान जिवीत जियेतालीं तीं आयच्या दिसाक ह्या संवसारांत जिवीत जियेना. तीं घडये सिमितेरीन आसात, वो तांकां लासून उडयलीं, वो काबार जालीं, मरोन गेलीं.
आमी जर आजून पासून ह्या संवसारान आसा जाल्यार भाव भयणीनो आमकां आजून वावर आसा ह्या संवसारान. बागेवन जुआं बावतिस्तान आपलो वावर केलो जेजूक दाखोवपाचो, जेजूचो गोवाय जावपाचो. हेर सगळ्या वावरां मदें आमी क्रिस्ती भाव भयणां कशीं, जेजूची पाटलावदारां कशीं, हो एक व्हड आमचो वावर क्रिस्ताक दुसऱ्यांक दाखोवंक, क्रिस्ताक दुसऱ्यांक दिवंक. ही कृपा जी आमकां मेळटा ती दुसऱ्यांकूय फावो जावंक ह्या पासून आमचें मागणें भाव भयणीनो एकदम गरजेचें. मागण्यांत जेन्ना आमी थीर आसा, मागण्यांत जेन्ना आमी जेजूक चिटकून आसा, तेन्ना केदोय व्हडलो घुस्पागुंदोळ जावं, कितलेय क्रिस्त विरोधी येवं, कितलेय देश विरोधी येवं, कितलेय आमच्या खासगी जिविताचेर विरोधी येवं, ते आमकां कांयच फरक पडची ना. तर आयच्या दिसाक ही कृपा आमकां मागुया, आमचें जिवीत देवाच्या हातान दिवया. जें कितें चुकीचें आसा आख्ख्या वर्सान आमी घडये जियेल्या तें चुकीचें आसा तें काडून भायर उडोवया. आनी जें कितें बरें आसा, सारकें आसा, सोत आसा, कृपा आसा, ती जेजू क्रिस्ता वरवीं आमी आपणावंक तयार जावया. Vedice lunia sove, amci casa tuta, sukani tuk surakene, Jesu tuka betuta, sukani tuk surakene, Jesu tuka betuta, utkacha tebe uri, amka tucha Europa, Gusace tuce uri, Jesu Moshe darona, Gusace tuce uri, Jesu Moshe darona. म्हज्या बाबा भयणीनो म्हज्यान तुमचें बलिदान सर पदवीदार देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हण मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आमच्या नक्की पवित्र सभेच्या नांवाक सर्वेस्पोर मानून घेऊ. देवा आमच्या मोगाळ बापा, खरी भक्ती आनी शांती तूंच आमच्या काळजांनी उपजयताय. ह्या योजना वरवीं तुका महिमेवन देवा फावो तो मान आमी दिसो कर आनी ह्या पवित्र गुटान वांटो घेवन विस्वाशीपणान एका मनाची आनी एका काळजाची आमी जावंक निर्मी. जेजू क्रिस्ता आमच्या सोमया वरवीं सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं, तुमचे सवे आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्परात उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिनवासुया. हय अशें आमी करूंक जाय. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सर पदवीदारांक सासणाच्या देव, सर्व काळी आनी सर्व ताय जेजू क्रिस्ता आमच्या सोमया वरवीं आमी तुका दिनवासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. जेजू वरवीं उगडापो जाल्लो मोग तुजो आज तूं तुज्या भुरग्यांक ओळखूंक दिताय आनी तांचीं काळजां संतोशान भरताय. जो काळा आदीं तावन तुजो पूत तोच आतां काळान जल्मला. देव सैमान तुजे सारको मोहिमेवन कोणाकूच दिश्टी पडनासलो, आतां आमचे सारको जाल्लो. आमचे मदें तो दिश्टी पडलो. पडलेली रचना आपणा सवें उबारून नव्यान तिका सपूर्णायेन एकठांवूंक साणून गेल्ल्या पातकी मनशा कुळाक तुज्या सुखाच्या राज्यान पावूंक स्वर्गातावन जेजू आयला देवून. देखून सर्गीच्या देवदूतां सांगाती आनंदान आमी तुजी स्तुती गायता. Zorganização bola
Utsorgi tuka soy soy. Utsorgi tuka soy soy. Solves poraci na vieta. Solves poraci na vieta. Taka soy soy. Taka soy soy. Utsorgi tuka soy soy. Utsorgi tuka soy soy. बापा खरोच तूं पवित्र, तूं सगळ्या पवित्रपणाची झर तुज्या पवित्र आत्म्यांक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सोमया जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कुशीन कोश्ट मरण सोसूंक वेचे आदी ताणें उंडो घेतलो. तुका दिनवासून तो मोडलो, तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें, हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पणची. तेच परी जेवण जातच ताणें काल्स घेतली, तुका नव्यान दिन वाचलो. ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी समेस्त घेयात आनी हातलें पियेयात. ही म्हज्या रोगताची काल्स, नव्या आनी सासणीक कराराचें हें रगत. पातकांचें बोगसणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेस्त मनशां पासत तें वारवतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात. भावार्थाचो घोटभर घोटुया. Tuja kusani punujiwan pora. Volve tu enaka sorene sonya. Sosaracha sorvodara amchi sorvodko. बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता. आनी हो जिविताचो उंडो आनी सोडवणीची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता. आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतल्या आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा, आख्खे प्रितुमीचेर विस्तारलेले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर. आनी फ्रांसीस आमच्या बागेवन बापा, फिलिप नेरी आमच्या गवडी बापा आनी सगळ्या याज्ञिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. पुनर्जीवनपणाचो बरवसो धरून मेल्यात त्या सगळ्या आमच्या बाबा भयणांची काकूत कर. तांकां तुजे इश्टागतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजें परजळीत मुखामळ पळोवंक फावो कर. आमा समेस्तांची हे बेटेक आयज आजीर जाल्ल्या सगळ्या तुज्या भुरग्यांची दया कर म्हूण आमी मागता. आंकवार मारी देवाची माई सांगाती, तुज्या पोती बागेवन जुजे, बागेवन धर्मदता, बागेवन जुजे वाज आनी बागेवन फ्रांसीस शावियर आनी सर्व काडी तुका मानवल्यात त्या सगळ्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांचे सांगाता तुजी महिमा गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं, त्याच जेजू सांगाता, त्याच जेजू थंय पवित्र आत्मेच्या एकपणान सर पदवीदार बापा, सर्वंदन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासणां. आमेन. क्रिस्ता विरोधी जेजू जेन्ना जल्मलो मनीस जालो तेन्ना पयलो विरोध आयलो हेरोद पातशाय, राजकी विरोध. जेजू जेन्ना वाडलो आनी आपणाचें म्हणयारपण सुरू केलें तेन्ना धर्मवादी मुखार सरले जेजूक आडावपाक, जे समजताले की आपुणूच व्हडले, आपणाचो धर्म व्हडलो. धर्मवाद, जेजूचेर विरोध. जेजू जेन्ना खुरसार मारपाक व्हरताले तेन्ना लोक जाचे सवें जेजून बरें केल्लें तेच उठले आनी म्हणूंक लागले, ताका खुरसार मार, ताका खुरसार मार. नको आसले पूण दुसऱ्यांचें आयकोन जाले क्रिस्त विरोधी. भयणीनो, आयज फुडें आमचेरूय असली पाळी आयिल्ली आसा.
देवाच्या हातान घालुया. आमी क्रिस्त विरोधी न्हय, पूण जुआंव बावतिस्ता सारके आमी क्रिस्ताचे गोवाय जावंक आमकां सगल्यांक खुशी आनी आमचें मन, हेंच आमचें मन जेजून शिकयल्ल्या प्रार्थनांतल्यान आमी बापाक उबारुया. आमचे बापा, तुझें नांव पवित्र जावं, तुझें राज आमकां तुजी खुशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो गिराज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बगोस आनी आमकां ताळणीक पडूंक दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परासूर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी. सर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सोडवणणारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरवाशान वतरेकता. तर आमकां तुजे उदार काकलुतीन सर्व पातकांतली सुटय आनी सर्व आकांतांतली वाटाय. कित्याक राजवटी पदवी आनी महिमा तुजीच आसना. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदूतांक म्हळें, तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय, पूण तुजे पवित्र सभेच्या बाबाताचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे परमणी तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ. जो जियेताय आनी राजवट चलयताय सासनांच्या सासना. सोम्याची शांती सदां काल तुमचे सवे आसूं. एकामेकाक मोगान शांती दिवया. देवाची शिडी संवसाराचे पाप काडटली आमची गुटको. देवाची शिडी संवसाराचे पाप काडटली आमची गुटको. देवाची शिडी संवसाराचे पाप काडटली आमकां शांती दी. ही देवाची शेळी संवसाराचे पाप काडटा ती. शेळीच्या जेवणाक आपयल्यांत ते आमी सगळीं सुभागी. म्हाका फावं पूण तुज्या एका सुत्रान म्हाका भलायकी मेळटली. कुम्या खातीर मागणे. मोगाळा जेजू, मोगाळा जेजू, तूं भोव पवित्र संस्कारान तूं भोव पवित्र संस्कारान हाजीर आसाय म्हूण हांव सत मानता. हांव सत मानता. सगळ्या वस्तूंत सगळ्या वस्तूंत हांव तुजो मोग करता मोग करता आनी हांव तुका म्हज्या आत्म्यान घेवन म्हज्या आत्म्यांत घेवन आशेता. हे घडयेक एक घडयेक तुका हांव संस्कारांत घेवन शकना म्हणटच आत्मीक वाटेन तरी म्हज्या काळजांनी तूं म्हज्या काळजांत आसा म्हूण समजू. हांव तुका वेंगयता आनी आख्खीच तुका एकवडटा. तुजे कडसून केदींच वेगळी जावं म्हाका दिवं नाका. आमेन. Viశ్వాసంతో తీసుకెళ్ళు Borwoszaco Karpokaslo Solmotuso Amco Viswas Wysmietucie Amco Prokas Viశ్వాసంతో తీసుకెళ్ళు Borwoszaco Karpokaslo Solmotuso Amco Viswas Wysmietucie Amco Prokas Amcia molba nowomodaro Ładna kurcia do sługana Amcie zuri nowe udo Tak bagucia Jezu parao Viశ్వాసంతో తీసుకెళ్ళు Borwoszaco Karpokaslo Solmotuso Amco Viswas Wysmietucie Amco Prokas Viశ్వాసంతో
दिसुतेलो porwashatso karpakaslo zulmotuso amco viswas Krishne tuje amco prokas Bagin fulai novi fula morbazali fati duha Jenna teoput balu sala amshi pori devarolo Visvasatso disutelo mormosatso karpakaslo zulmutuso amso visvas Krishne tuje amso prokas Visvasatso disutelo porvasatso karpakaslo zulmutuso amco visvas Krishne tuje amco prokas आपल्या एकल्याच पुता वरवीं आमकां जिवीत मेळच्याक देवान ताका संवसारांत धाडलो. प्रार्थुया. सर्वेस्परा आमच्या बापा, तरेतरेचो आदार दिवन तुजे पुरजेक तूं सांबाळटाय आनी चलयताय, तर तुजे काकलुतीन आतांच्या आनी फुडल्या वायटांक आमकां ओकोत मेळूं दी. हे परी ह्या सर्त्या जिविताच्या देण्यांचो गरज तो आदार घेवन अदीक व्हडा विस्वासान सासणाची देणी जोडूंक आमकां फुडें वचचीं कर. हे आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. भाव भयणीनो, आयज वर्साचो निमाणो दीस आनी नव्या वर्सान आमी भितर सरता आनी नव्या वर्सान भितर सरता आसतना बागेवन मारी देवाचे मातयेची परब करून आमी भितर सरता. आयज सांजेर 11 वाजता आमी भोव पवित्र संस्कारा मुखार दिनवासणेची रीत करतल्या, देवाक दिनवासतल्या आनी त्या उपरांत मागीर मोदयांनीचें मीस. फाल्यां सकाळीं 8 वाजता पयलें मीस जातलें आनी 9:30 वाजता दुसरें मीस. तशेंच दाबोलीं कपेलान 8 वाजता मीस जातलें. पालोटी होम हांगासर मोदयांनीचें मीस जातलें. तशेंच सकाळीं 8:15 वाजता इंग्लिजींतल्यान मीस जातलें. आमी सगळीं ह्या नव्या वर्सान बरे भाशेन भितर सरुया आनी जें कितें आदलें आसा, चुकीचें आसा तें बदलुया आनी बरें आसा तें घेवन नवो बरवासो घेवन मुखार सरुया. हें करता आसतना मातशें चोत्राय धरुया. व्हायरसाच्यो केसीस परतून वाडपाक लागलेल्यो आसा. पॉझिटिव्हिटी रेट परतून वाडटा. सगळीं आमी काळजी घेवया. बेश्टीच सगळींच ह्या वाटेन त्या वाटेन धांवची न्हू. जाता तितलें पयस रावुया वो जाता तितलीं भितरूच रावुया. फकत गरज तेन्ना भायर सरुया आनी एकामेकाची काळजी घेवया. ह्या दिसांनी जायते ट्युरिस्ट आयिल्ले आसात आमच्या गोंयांत आनी आमच्यो बॉर्डर्स उक्त्यो आसात. म्हणटच आनिकूय आमी काळजी घेवपाक जाय. आमची काळजी आनी कोण घेवचो ना. एक फावटी आमी इन्फेक्टेड जालीं, पॉझिटीव जालीं, हॉस्पिटलांत गेल्या उपरांत जायते त्रास आसात. थंयसर
फावो तितली काळजी घेवपाक जो आमचो स्टाफ आसा तांचे लागीं घडना चड जायत जाल्यार ह्या पासत आमी जण एकल्यान आमची काळजी घेवची आनी हे भशेन आमच्यो हेल्थ सर्विसीस आसात आमचे डॉक्टर नर्सी आसात आनी हेल्थ वर्कर्स आसात तांकांय हो आदार करचो सगळीं आमी एकामेकाची काळजी घेवन ह्या नव्या वर्सान भितर सरुया सर्वेस्पोर तुमची सवय आसूं तुमचे सय आसूं सर पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मा तुमचेर आशिर्वाद घालूं आमेन वचून यात जेजूचे शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा देवाची होळी निमणें गीत गावचे आदीं एक उगडास करता CRZ 2019 अमेंडमेंट जो भायर सरलेलो आसा ताचेर आमचे ऑब्जेक्शन्स घालपाक आयज निमाणो दीस म्हणजे आमी आमचे ऑब्जेक्शन सरकाराक धाडटा कितें भाशेन हे सगळे तयार केल्ले आसात तातूंत कितें कितें चुकी आसात आनी कितें कितें आडखडी आसात त्यो तयार करून आमच्या सगळ्या ग्रुपांचेर आमी शॅर केल्ले आसा तुमी आयच्या दिसाक जे कोणें आजून पासून करूंक ना तांणी तुमची ऑब्जेक्शन्स ही ईमेल धाडची सरकाराक आनी ही आमची ऑब्जेक्शन्स आसात म्हूण कळोवची जे कितें धाडलेलें आसा तें तुमी एडीट करूंक जाता तुमकां दिसता त्या प्रमाणे पूण जो ड्राफ्ट आसा गरजेच्यो वस्तू 5 गरजेचे मुद्दे आसात ते तातूंत घातलेले आसात ते बरे भाशेन वाचचे आनी तुमचे ऑब्जेक्शन्स ती आसात जाल्यार ती तुमी सरकाराक पाठोवची Mocia Deva Agam Titolo Tachena Sodat Sakantolo Mocia Deva Agam Titolo Tachideni Genas Visortona Bokshita Zoglitu Chifaka Topile